कुमारजुआ हांगसर रघुवंश कला युवा संघान आकाश कंदील स्पर्धा आयोजित केली। कलेक वाव दिवपाक असल्यो सर्ती प्रोत्साहन दिता अशें कुमारजुआ भाजपा युवा मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश नायक हांणी सांगला। आरडीएक्स खातीर कुमारजुएच्यान महेंद्र गांवकार। कला आमकां प्रोत्साहन दिवपाच्या कलेक त्या लागून आमी आतां पयल्या सुवातेर आमी आकाश कंदील स्पर्धा स्टार्ट केल्या। सो ही आकाश कंदील स्पर्धा स्टार्ट करता आसतना आमकां एक व्हड उमेद जाल्ली आसा, जेणे करून आमकां भायल्या गांवांतले लोक आमच्या कुमारजुआ गांवांत आमचे खूब कलाकार आसा, पूण तशें आमकां भायल्या गांवांतले कलाकार येवन तेंची कला आमकां पळोवपाक मेळ्ळी। ज्या स्पर्धकांनी जे भाग घेतलेला तेंचे कला जर पळयतलो जाल्यार खरीच तेंची बरी कला आमकां पळोवंक मेळिल्ली आसा ह्या स्पर्धेंत। आकाश कंदील स्पर्धा एक ही संस्कृती गोंयची संस्कृती आसा आनी हे गोंयान ज्या प्रमाणान ही कला आसा ती म्हाका दिसता आनी खंयच्याच ह्या देशांतल्या राज्यान अशें हें ना, आनी त्यामुळे आमी पयलींच्यान म्हणटा की गोंय ही कलाकारांची खाण आसा, आनी त्यामुळे गांवागांवांत जो कलाकार बसला भुरगो आसा त्या भुरग्यां मदलो कलाकार आमी फुडें हाडपाक जाय। आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता की असल्यो ह्यो स्पर्धा प्रत्येक गांवागांवांनी जावपाक जाय, जेणे करून जे भुरगे आसा आमच्या गांवागांवांतले तेंच्या भितरलो जो टॅलंट आसा, कलाकार जो आसा तो भायर येवपाक मदत जातली। अश्यो स्पर्धा जाताना कलात्मक आकाश दिवे आनी पारंपारीक आकाश दिवे अशे दोन विभागान जावचे अशें तुमकां दिसता? बरोबर, कारण कशें आसा की आतां ट्रेंड हो चेंज जायत चल्ला आनी जशें जग बदलता तशें आमी बदलपाक जाय। गोंयचें एक हें म्हणपाक जाता आमी एक दायज म्हणपाक जाता आनी तें आमकां सांबाळून दवरपाक जाय। आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता अश्यो स्पर्धा आकाश कंदील आसतली फुडें आनी गणेश चतुर्थीच्या हातूंत आसतली, सगळ्या आमच्या सणांनी ही आमची संस्कृती फुडें व्हरपाचो एक जो प्रयत्न आसा हो प्रत्येक संघा कडल्यान जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता।